साद्या काळाचो 29वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज सगळ्या पवित्र सभेक दोडतो संभ्रम. पयल्यान पयलें साद्या काळाच्या 29व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी ह्याच म्हणजे 29व्या आयतारा पवित्र सभा जागतीक म्हणटार. मिसावाचो आयतार संभ्रमून मिसावा पासत मागूंक आनी मिसावा पासत आमच्या उदार मनाचो धन सहाय दिवंक उलो दिता. जेजून पवित्र स्थान घेतल्या हरेक भावार्थ्याक सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगटूंक आदेश दिला. हो जेजूचो आदेश आमी पाळया आनी जेजूची शुभ वार्ता संवसाराच्या सगळ्या कोणशांनी परगटूंक आनी सर मनशांक जेजूचे पाटलावदार करूंक प्रयत्न करया. ह्या दिशेन आयची सर वाचपां आमकां सेवे पासत आपयला म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. जेजू म्हणटा, हरेक सिसाचें पयलें कर्तव्य सेवा. आमच्या जिविताचो मुख्य उद्देश मनशाक स्वातंत्र्य करचो शिवाय ताका गुलाम करचो न्हय. जेजूचे नीज पाटलावदार जावन आधुनीक संवसारांत सोम्याच्या सेवकाक साक सावन जिवंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया आनी मिसांव आयताराच्या येसस्वी पासत विशेश रितीन मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादी येवचो आसचो मेस्सिया सोम्याचो सेवक म्हणली परगटणी करता. तो संवसाराची पाप काडटा ती शेळी. सोम्याचो सेवक पेल्याची सेवा करता आनी पेल्या पासत आपलो जीव त्याग करता म्हणलें स्पश्ट करता. हें वाचप आमकां सेवेचें म्हत्व समजून पेल्याची सेवा करूंक आपणे दिता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप. जेजू थंय आमकां श्रेश्ठ याजक आसा. तो देव जाल्यारय आमच्या सांगाता कश्टलो आनी संवसाराचे सर कश्ट ताणें आपणाचेर घेतले. देखून आमी जेजू श्रेश्ठ याजकाचेर आमचो भावार थीर करूंक आमकां हें उतर आपणे दिता. तर तें आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत जेजू आपल्या आपोस्तलांक सेवेच्या स्पिरितान वाडूंक लिसांव शिकयता. आपोस्तलां मदें कोण व्हडलो म्हणलें सवाल तांकां दोस्ताले. पूण कशें जेजू तांकां जोगती जबाब दिवन नेज सेवेचें मनशां जावन जिवंक प्रेरण दिता म्हूण उगडापी करची. ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, अख्खे पवित्र सभेक मार्गदर्शन दिवंक तुवें नम्यारले पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक तुजी सुवार्ता परगटूंक उर्बा आनी खालतेपण दी आनी तांणी लायीक सांगाता मेळून तुज्या पुताची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटूंक हर प्रयत्न करीशी तांकां तुज्या कुरपेन आनी घटायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, भारत देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्म स्वातंत्र्य दिशेन तांची मत उजवाडाय. जेजूची सुवार्ता भारताच्या सगळ्या कोणशांनी परगटूंक सर मिशनरींक तांणी फावो तें स्वातंत्र्य दिवंक सर्वांनी जेजूचे पाटलावदार जायशे सर राजकीय फुडाऱ्यांक तुज्या दैवीक प्रेरणान भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, पिडे वरवीं कश्टूंच्या सर लोकांक गरज आसा ती ससाई सदांच मेळूं आनी तुजी कुशी वय जाल्यार तूं तांकां गूण कर म्हूण मागता. चवथें मिशनरी पासून. कनवाळ्या बापा, सर मिशनरी तांच्या मिसावांत संतोश बरी दवर. सुवार्थेच्या परगटणे पासून तांचेर येवच्या सर आडखळींचेर जैत व्हरूंक आनी अशें जेजूची सुवार्ता सगळ्यांनी परगटूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, ह्या येवकरिस्तांत वांटो घेवच्या आमी समेस्तांनी जेजूची सुवार्ता परगटूंक आमकां कायदो आसा म्हणलें समजून तो पाळूंक आमकां तुजी कृपा दी. सांगातास पवित्र पुस्तकाचो आदेश 10 वांटो पवित्र सभेक दिवंक जाय म्हणलें समजून मिसावा पासत आयच्या दिसा उदारपणान धन सहाय दिवंक आमकां तुज्या उदार मनान भर म्हूण मागता.